बायणा दर्यादेगेर उदकापोना वचपाचो भंय आशिल्ल्यो आनीक 8 बेकायदेशीर खोपी आनी 2 धर्मीक बांदकामां जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा सकाळी मोडून उडयली। थंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर बुलडोजर भोंवडांक हायकोर्टान सध्या जिल्लोधिकाऱ्याचो मार्ग मेकळो केलो। त्या वाठारान पयली नोटीशी धाडिल्ली आनीकूय 200 बेकायदेशीर बांदकामां आसात। मात ही कारवाय नेमकी केन्ना जातली ताचेर जिल्लोधिकारी सध्या नेमके कांयच उलयना। हायकोर्टान अंतरीम थाकाय फाटी घेतले उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान सोमारा बायणा दर्यादेगेवेली उरिल्ली 8 बेकायदेशीर बांदकामां मोडली। बांदकामां मोडची न्ही म्हूण ह्या वाठारांतले 57 लोकांनी हायकोर्टान अर्ज केल्लो, मात फाटल्या सप्तकांत तांणी याचिका फाटी घेतली। हायकोर्टानय स्टे फाटी घेतली। जी 8 घरां जी आशिल्ली जे इव्हॅक्युएशन केला आनी आतां तांचे रिमूवल जाता। तसोच जो डेब्रीस आसा तो डेब्रीस कांय ना आसा 1 मिटर तर खोल आसतलो की तातूंत जो कचरो आसा बिचाचेर आसा तो सगळो आमी आतां थंयच्यान निवळ करतले। आनीक फुडें WRDचे जो आसात इंजिनियर ते आतां तेंचे रिस्टोरेशनाचें काम स्टार्ट करतले। जी खंयची घरां ह्या आपल्या बायणा बीच टू काटे बायणा जी इल्लीगल आसात ती सगळी रिमूव करचीच पडटली, कारण उदकाची पातळी आतां वाडत आसा आनी 300 तर घरां आसतलीं। पूण ते घरां म्हणल्यार हांव घरां म्हणना, कित्याक ते 1.5 बाय 2, 2 बाय 2 अशे बारीक बारीक ते शँटीज म्हळ्यार हट्स अशें करून। आनी म्हाका चड करून दिसता की तातूंत इलेक्ट्रीक कनेक्शनाक 300 ना, इलेक्ट्रीक कनेक्शनाक एखादे 30 आसात, पूण थंय इल्लिगली टॅपिंग जाल्लें आसा, ती इल्लिगलीच आसात। कोणें अजुनूय म्हजे कडेन एकूय डॉक्युमेंट हाडून दिवना की आपूण लिगली त्या जाग्यार त्या ओनरा कडच्यान NOC बी घेवन रावता म्हणून। वास्को बायणा बेकायदेशीरपणान बांदिल्ले झोपडपट्टेचेर सरकारान हालींच बुलडोजर भोंवडायल्लो। सुमार 67 बांदकामां मोडिल्लीं। दर्या ल्हव ल्हव फुडें सरपाक लागिल्ल्यान हो वाठार दर्याचे भितर येवंक लागिल्लो। ताका लागून लोकवस्ती उदका पोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो। लोकांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान सरकारान थंयची बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडून उडयल्ली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। GMCतली ब्लड बँक आनी बाकीच्या लॅबांनी सध्या टॅक्निशियन मेळना जाल्यात। दर दिसा शेकड्यांनी लोक ब्लड टेस्टी करूंक येतात, पूण ब्लड बँकेन कर्मचारी जाय तितले नाशिल्ल्यान लोकांची वरांची वरां रावूनय कामां जायनात। एके वटेन दुयेंती आनी तांचे बरोबर येतल्यांचे हाल जाल्यार आशिल्ले लॅब टॅक्निशियनांक सुशेग म्हणना। हरवे सोदतल्या प्रायवेट लॅबांक मेळ्ळा भाजिल्लें। प्रायवेट लॅबांचो GMCन बिझनस चल्ला, पूण मातसो वेगळे पद्दतीन। पळयात रिपोर्ट। GMCतल्या 5 लॅबांक सुमार 60 कर्मचारी आसात, पूण काम चड आनी कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान ब्लड बँक आनी बाकीच्या लॅबांनी टेस्टीक म्हूण येवपी लोकांक थंय वरांची वरां वाट पळयत रावचें पडटा। इतलें करूनय कर्मचारीच सारके नाशिल्ल्यान दुयेंतीचें काम दिसभर रावन सुद्दां जातलेंच म्हूण सांगप कठीण। दुयेंती, ताचे बरोबर येतले लोक आनी लॅबांतलो आशिल्लो टॅक्निकल स्टाफ तिगांचे हाल। ब्लड बँक, बायोकेमिस्ट्री लॅब, मायक्रोबायोलॉजी, पॅथो लॅब आनी OPD 13 हे 5 लॅबांनी सुमार 60 कर्मचारी आसात, पूण टॅक्निशियन साप उणे आशिल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सांत काम 2 ते 3 पटीन वाडलां। एका कर्मचाऱ्याक 2-3 मनशांची कामां करची पडटात। मंडूर हेल्थ सेंटर आनी TB हॉस्पिटलाची सॅम्पलां GMCतूच येतात, ताका लागून काम आनीक वाडलां। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फाटल्या 2-3 वर्सांत रित्या जाल्ल्या टॅक्निशियनांचे पोस्ट सरकारान भरिल्लेच ना। कितलोसोच तेंप जालो GMCचो कारभार असोच चल्ला। लॅबांतले आशिल्ले कर्मचारी रजेर वतात तेन्ना उरिल्ल्यांचे आनीक हाल। मात चांदी प्रायवेट लॅबां आनी तांच्या एजंटांची। GMCतली प्रायवेट लॅबांची गुंडूल आसावां प्रुडंटान हे पयलीं रक्तचरित्र रिपोर्टांतल्यान उक्तडार हाडिल्लीं। आतां त्योच गजाली वेगळे पद्दतीन चल्ल्यात, इतलेंच। कोण कोणाक विचारतलो? सरकाराक ह्यो गजाली खबर नासतना GMCत असलो सगळो कारभार चल्ला म्हणप म्हटल्यार मोठें धाडस। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। वास्को कदम बस स्टँडाची सामकी दशा जाल्या। बस स्टँडार वतले जाल्यार रस्त्यार व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडल्यात। बसींचे टायर पंक्चर जातात, पट्ट्यो मोडटात म्हूण आयऱ्या पयऱ्यान बसकारांच्यो कागाळी। तांचे बरोबर पॅसेंजराकूय धोके चापाटे। सद्या खंय कदंबा कडेन काम करतले जाल्यार पयशे नात। पयशांची वेवस्था जाली की बस स्टँडाचें काम हातान घेतले म्हूण कदंबाचो संचालक उलयता। वास्को कदंबा बस स्टँडाचेर सगळ्याक व्हडले व्हडले खड्डे पडल्यात। ह्या होणक्याक लागून बशीचे टायर पंक्चर जातात आनी कांय वेळार पट्ट्यो मोडटात। प्रवाशाकूय खूब त्रास जातात। तरी पूण हे करता करता म्हणून आतां 1 वर्स कितें जावपा येयलें, करूंकूच ना। त्या खड्ड्याक लागून आतां गाडयेचे टायर पंक्चर जाता। खड्डे पळय, हे सायडीक खड्डे, ते सायडीक खड्डे, गाडी पळय भितर काडपा सारकी मेळना। पयलीं कदंबा टोल बी हे जाला, आतां टोल
टोल बी घेयना अशें पूण पयल्या पळय रस्ते कामू करना मरे करता म्हणटा आमची गाडी वयताना केन्ना टायर पंक्चर जाता केन्ना पट्टी मोडटा 1,500 रुपया लॉस जाता आमकां आमची ट्रिपी वयता पेमेंट पासून सारकें मेळना आमकां पूरा गड्ढा गिर गया ना, इसकी वजह से एक तो गाड़ियों का प्रॉब्लम होता है, पैसेंजर्स का प्रॉब्लम होता है, पैसेंजर्स को पीठ का प्रॉब्लम हो सकता है और गाड़ी इतना ख़राब हो जाता है कि हम लोग भी कभी कभी चढ़ने को और उतरने को भी इतना तकलीफ होता है इधर। पावसानं आमी दिसता हांगा गोरवां आसता आनी हांगा देवळां सुद्दां आसता पिवन हांगा सगळे हळशीक करून बसपाक बी मेळना। पैसे नाशिल्ल्यान सध्या सगळी कामां करप शक्य जावचें ना अशें कदंब महामंडळाचो संचालक दीपक नायक म्हणटा। जो डेपो रॅम्पान उदीक भरलेलें आसा हांवें काल पर्सनली इन्स्पेक्शन केला, काल फूल इन्स्पेक्शन केला। त्या रॅम्पान उदीक भरला ती एरिया सगळी शेताची असल्या कारणान कोणाक सगळे झरे पडलेल्या आनी आतां न्हू 10 वर्सां पयलीं अशेंच जाल्लें आहा। वास्कोच्यान दिशांत परब। घेवया एक विराम।